दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल आम्ही सोलोनवरचे भोव अपर बॅचे कार्य जावन आसा म्हज्या जिवितांतले मेटा हे कार्य वीक्षण करचे तुमकां सगळ्यांक मोगासो आनी मोगासो स्वागत. आज आमचे सांगता कोंकणी संवसारांत जावन दी ते कोंकणींत या तुळूंत या खंयच्या भाशेंत हास्य शेतांत साधन केल्लो वर्तो व्यक्ती हजार आसा तांची मोटवी झळक हांवें तुमच्या मुखार दवरची जाल्यार हो मनीस देशांत तशें विदेशांत भोव फामाद जाल्ले हास्य कलाकार, फिल्म नट, सबार नाटकांत तांणी दिग्दर्शन केलां, नटन केलां, लोकांक हांसोवन खेळोवन वेगळ्या संवसाराक तांणी वेलां. खंडीत जावन तांची कीर्त कोंकणी समाजान मात्र न्ही सगळ्या तुळवेंती जाल्यार तांणी ती पासारल्या आनी ताची झळक आमकां मेळ्ळ्या. सबार तालेंतांक तांणी उजवाडाक हाडलां. तांच्या तोंडार पळयतना गंभीराय दिसता, पूण काळजांत एकदम बारीक कलते मोगाळ व्यक्ती आनी ते कोणूच न्ही आमच्या कोंकणी समाजाचे हास्यराय म्हणून नांवाडलेले व्यक्ती आसात आमचे आनी म्हजे आनी तुमचे सगळ्यांचे मोगाचे व्यक्ती. ते जावन आसात मिस्टर अवितास एडोल्फास कुटिना आनी तांकां आमी नांवन तें दिलां डॉल्ला मंगळूर. सर तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. तुमकां तशें जूड. डॉल्ला मंगळूर म्हणटाना सगळ्यांचे येवटी दोळे कान सगळे नीट जाता सर. हांव एक व्हडलो अभिमान आहे तुमचो. आतां म्हाका एक सांगा, तुमचे कडेन म्हजे पयले केदाळे सवाल काय म्हाका तुमी दोशी दिते आसतात पण हांव तुमकां इल्ले पाटी दोशी दिता. डॉल्ला मंगळूर, डॉल्ला व्हडलो मिशांगार, डॉल्ला व्हडलो पोटाकार, डॉल्ला व्हडलो सावकार अशें म्हणून लोक उलयता. हांवें सांगचें न्ही. तुमचे अभिप्राय कशे, तुमच्या लोकां विशयांत या आमच्या तसल्या एका ल्हानच्या कलाकारा विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें सर? पोटागर जावंक बरो इल्ले पोट आयलो म्हाका. मिशांगार जावंक बरो कित्याक म्हळ्यार मिशो दिसतात, पूण सावकार म्हणलें हांव पळय तें बेश्टें. आमची म्हजी गजाल समाज सांगल्यार तुका म्हणटोंक जावंक वय आमकां देवान दिल्लें तें दुबळेपण तें अजून आसा, पूण देवाचे बेसांव आसा जाल्यार कांय इल्लोसो ग्रेस जावचे संदर्भी येवंक पुरो म्हणून हांव देवा लागीं मागता येजय म्हणून. खंडे सर, दुबळेपण कालतेपण तुमकां पळोवन आमच्या तसल्यांनी शिकोवंक मस्त आसा. पयल्यान पयले सकळ लोकांच्या नांवी आमच्या संस्थेच्या नांवी तुमकां प्रणाम आनी स्वागत. म्हाका सांगा कित्याक म्हळ्यार तुमच्या विशयांत हांव चिंता हें दुसरें संदर्शन घेवनशें हांव चिंता. वय ना आतां तुमी मूळ गांवांत खंयसर तुमी जल्माल्ल्यात, तुमच्या कुटुंबा विशयांत, तुमच्या डॅडी मम्मी विशयांत आनी तुमच्या त्या दळाच्या आर्थीक परिस्थिती विशयांत इल्लें आमच्या लोकांक इल्लें सांगा सर. बरें. म्हजो बापूय जोझफ कुटिना म्हणून आतां देवादीन जाला आनी म्हजी मम्मी मॉली ग्रेसी कुटिना म्हणून. पयलें आतां काजार जालो उपरांत ती कुटिना जाल्यार पयलें ती डिकॉस्टा. तांच्या आमकां 6 भुरगीं. हांव मलगडो, म्हज्या फाटल्यान त्या चेडवा. तुमकां म्हणल्यार तुमच्या आमच्या म्हज्या डॅडी मम्मी 6 भुरगीं. हांव मलगडो, म्हज्या फाटल्यान एकलें टॅक्ला म्हणून ताका आमी मिना म्हूण आपयता. ताका रमेश मलानी कडेन काजार जाला. तेंत मिना मलानी म्हणून आतां तें नांवार आसा. थोडे सोशल वर्क आनी करता ते. दुसरें ग्रेटा डिसोजा म्हणून तें एंटोनी डिसोजा कडेन काजार जाला. इल्ले गल्फांत जाली ती, ताज्या उपरांत आतां येवन बॉम्बे सेटल जाल्यार. तिसरें जुलियट, आमी जुडी म्हूण आपयता. तो आमच्या मॅक्सी क्रास्टो ताजे लागीं काजार जावन आतां मुंबयात. ही आमी 6 भुरगीं. आनी आमी त्या वेळार बारी दुबळेपणूच आशिल्ले, आमी बारी कश्टान आशिल्ल्या. म्हजो बापूय ताका एक ल्हानशी एक सर्कस कंपनी आसली. एक्चुली ती सर्कस कंपनी ते 2 जाणां मुखार कंबायन जावन आसली. एकले त्या वेळार एक अम्मूबाई म्हणून एकली बाल मनीस आसली, अम्मूबाई. त्या अम्मूबाई आनी वखर सांगत म्हणून केले. तातूंत त्या सर्कसांत म्हूण जातीनात खाली टेंट घाल करचें तें. ते सडावत तमिळनाडू, केरळा, आंध्रा त्या जाग्यांनी तो गोणूच आसता. तो वळू म्हजी मम्मी आनी आमी सगळीं म्हज्या डॅडी वट्टूच आमी पाचार जावन येतल्या. हय, त्या दाळा सोरते जावन येतले त्या भुरगे मात धाकटे. मम्मी भुरग्यांक पळोवचें, पप्पा तातूंत तूं
म्हजो बाप पयलो तो कॉमेडी करतालो ताका रिंग मास्टर म्हण नांव दिताले एक्चुअली रिंग मास्टर म्हळ्यार त्या मन जातीच्या हातून परत कांय ना पूण तो खेळ तो जोक्स आनी करतालो तेंच म्हाका आयला दोंकी बरो देणे म्हाका आयला दोंकी बरो ताच्या उपरांत औचित्य कितें जालें की म्हळ्यार म्हज्या डॅडी अर्निया म्हणले एक पिडा स्टार्ट जाली आनी आमी गांवांक आयला गांवांक येवन म्हज्या व्हडली मायगार रावल्या नंदीगुड्डा थंयसर म्हज्या पापाक एडमीट केलें आनी एडमीट करता आसतना पापा अर्निया एका ऑपरेशनांत डॉक्टर वेंकटराव म्हणलें पयली केस म्हज्या पापाची खंय थंय तो देवादीन जालो ते दाडा तुमची प्राय कितली त्या दाडा म्हाका 7 वर्सांय जावन 6.5 वर्सां कितें म्हजी प्राय म्हजे निमाणे जुडी म्हणल्यार एका म्हयन्याचे भुरगे पापा सरताना ताज्या उपरांत आमचे सर्कस बंद जाले न्ही आमी हांगाच रावल्या आमकां घर कांय नाशिल्लें तो व्हड जूड म्हज्या व्हडली माय मार्सेलीन डिकॉस्टा म्हज्या तिणें आमकां पळयलें तशें व्हडली मायन आमकां पोसलें ताज्या उपरांत आमची स्थिती आणखी गंभीर जाली कित्याक म्हळ्यार हे 14 जाणां भुरग्यां म्हज्या आवयन कशें पोसचें आखरेक ती कामाक येता म्हूण बैसल्ली आनी ती ज्योती टॉकिसाच्या वयर एक लोबो हॉस्पिटल म्हूण एका ग्लॅन व्ह्यू हॉस्पिटल म्हणून थंयसर ती कामार येयली 40 रुपया म्हयन्याक त्या दाळ्याचे 40 रुपया कामार आनी तातूंत आमकां इल्लीशी घरा दिवंक ना जाल्यार आमकां घाले इल्लेशें चिल्लर घालें तें आमचें जाल्यार ती तातूंत आमकां दिताली घरच्यांची आमकां इल्लो सपोर्ट आहलो तातूंत आमी इल्लें वाचल्या आनी मम्मी ते 20 वर्सां तिणें काम केलें ताज्या उपरांत ती भुरगीं व्हड जाली आमी इस्काला पळयल्या इस्कालाक आमकां चड शिकप दिवंक मम्मी कडेन पयशे नात कितले म्हणून सर शिकला सर तुमी हांव सादारण एक 8वी क्लास म्हणून शिकलो 8वी क्लासीन शिकल्या उपरांत आमच्या तिशीन गांवांत म्हळ्यार आमच्या नंदीगुड्ड्या आमी रावताले न्हय थंय मेठांनी घरांनी सोऱ्याचो यार आहलो आनी हांव ल्हान प्रायर भुरग्या पिडीची गुळी सोऱ्यान किरोवन दिल्लो प्रभाव गी वा म्हजो हंकाराचो रुबाव गी हांव नेना सदां बुद्धी प्रकाशा पावतना तो सोरो येता तितल्या ल्हान प्रायर घरान एक कितें गे म्हळ्यार फेस्तां परबेग आहली त्या वेळार व्हडली फेस्तां आहली आनी त्या फेस्ता वेळार काळ जातालें सखणांक सोरो दिताले जाल्यार ल्हान भुरग्यांक इल्लो दिताले हे हांवें वेग्गी हात घडोवन चालू आनी ते पिवन जालें ही संवय इल्लेशें चड जाली ताजे उपरांत खंय मनीस सोरो विकतना कंट्री व्हॅन आयल्यार सोऱ्याचो आमी लो येणतल्यान वचून त्या घरच्या खबर दिवची आसली व्हॅन आयलो म्हळ्यार तुमकां पयस भरून मेळटालो नाही ते व्हॅन आमी आमी देंवताले हेणे हांगा केल्ले लक्षण आपलें तांकां बारीक कुशीत आनी चुली फोन दवरतालो मागीर परतून ते व्हॅन येवन ते चॅक करतना सोरो मेळनासलो ताका खुशी जाताली म्हजे वयर देखून म्हाका ते व्हॅन गेल्या उपरांत म्हाका आपूण इल्लो दितालो परताक ही संवय सड जाली मागीर इस्कालाचें म्हणून तूं ना घरा गोत्तू ना घराची अवस्थाय गोत्तू ना लास्टाक म्हणजे हेडमास्टरान बरोवन दिलें कागाद त्याला पोस्ट कार्ड त्या पोस्ट कार्डार बरोवन दिताले कालेंगे म्हळ्यार 15 पैशाचें कार्ड वाय डॉल्ला एबसेंट टू क्लास एस्टरडे वाय डॉल्ला एबसेंट टू क्लास एस्टरडे तो पोस्टमॅन आहा तें कार्ड म्हाकाच दितालो हांवें तें पिनून सोडचें म्हणजे मम्मी गुंतूच ना लास्टाक एक दीस मिलार मिसाक येता आसतना आमकां मिलार मिसाक येता आसतना फादराबान म्हज्या मम्मीक धरलें आनी विचारलें हांव इतलें कागदां धाडटा पोस्ट कार्ड काय तुजी खबर आसतना तुजी गजाल कितें ताका ती म्हणाली म्हाका कागदच येवना म्हाका मेळूना न्ही सर मोदे एक विचारता तुमच्या आनी त्या पोस्टमॅनाचे काही मोदे काही सेटिंग म्हणे आसलें काही येना काय लागी तें कांय नासलें ओके पूण ही गजाल यशस्वी जाली मागीर लास्टाक कळ्ळें म्हाका एक कामाक वचून हांव सकाळीं गेला सांजेर येता म्हणाली मम्मी भुरग्यांक पसिजेन तशें अशें म्हणाली मागीर लास्टाक म्हाका कळ्ळें मागीर इतली गजाल जाली कळ्ळें इस्कार चुकोवचें तूं वळू हे पिक्चराचें एक
म्हाका तामीळ पिक्चर म्हणून तो वळी पिक्चराचे पिक्चर सुरू जाले लास्ट पिरियड एक दनपारां सकाळी म्हणून दीस काल दनपारां 1:30 जायचे जाल्यार दल्ला बल्लीपूर टाकीस 2:30 मॅटनी ते तर 6 वरांनी येवचे सीधे घरा येचे घरा येताना इस्काल येताना इल्ले बरी करचे नाही सर तुमकां पयशे कोण दिताले हां त्या देवळा खाला जाताले की म्हळ्यार आमच्या घरा कडचे थोडे मनीस आसले तांणी ते सोडाचे या म्हळ्यार सोडा सोऱ्याचे त्यो बतल्यो पुरो विकतालो तो ताका इल्ले पयशे मेळटाले ते पयशे काडून आमी हांगा येताले ताज्या 4 आणे टिकेटी पिक्चराक 4 आणे 7.5 आणे आनी 3 हे आहले वर्ग आहले आनी तातूंत आमी जॉली घेवन पिक्चर म्हणजे हांव एकलोच न्ही म्हणजे थोडे थोडे फ्रेंड्सूय आहले फाटला म्हणटा आहले म्हळ्यार सर्टनी मागीर सोपचे आंबेगी तोरां पणूस पेपरां काडून येचे इस्कालाक वचून पावसांत फातोर काणून आमीच मारचे नाळ्यार बुटलात फुल्ल भिजल्या इस्काला रजा रजा न्ही मागीर खाले काडटले भुरगे हले पुरा काले म्हणटा तुका पोकरी भयंकर जालें म्हणजे ते देखून इतले फेमस जाल्यात घेवन पूण मोण बरें आहलें सारकें इस्काल शिकप करूं म्हाका मोण नासलें सारकें वय वय आतां ताजे उपरांत आतां 7वी मसरी जाल्यात म्हणून आतां तुमी ताजे उपरांत कंटिन्यू करूं ना तेन्ना ते 8वी शिकतना ताका कालिंग आतां SLC म्हणटात ते ताका काले म्हणटाले 8वी मसरी शिकिल्ल्या कालिंग दुसरें तें नांव ते ESLC ते काले म्हळ्यार तशें म्हळ्यार ESLC कोणाक वता म्हाका वताले की हांव शिकप वता ना जाल्यार SSLC म्हळ्यार काले म्हाका वता हांवें मागीर SSLC म्हळ्यार 86 लोणचे कडी म्हणची देवा कळ्ळें आमकां गाले गुताले मागीर ते ESLC म्हळ्यार 8वी क्लास ताका 8वी क्लास सर एक विचारता तुमी ते शेळे शीत इतले म्हणून इतले शेळेले मनीस इतले इम्प्रूव जाल्यात न्ही सर ते मागीर मागीर ओके पयले न्ही ते मागीर इम्प्रुवमेंट जाले म्हळ्यार दादराची वळख जाली बूक वाचतालो मागीर दादराचे तशें अशें म्हणटा आसतना ते इम्प्रुवमेंट जातात पयले एकदम हें आहलो हुशार भुरगो हुशार शिकपाक मात तकलेन मागना ते सांगायचे म्हणून हुशार की नाही सगळ्या संवसाराक वता न्ही सांगा सर आतां एक मिनट आतां ल्हान प्रायर तुमी 8वी मसरी शिकल्यात खंय सर कामां भरती जाल्यात तुमी ताज्या उपरांत कालें जालें म्हळ्यार काम साडावत आसलें बेकरीन काम केलें मागीर थोडे डॉक्टराच्या हातून एक भायर रावंड कंपाउंडर न्ही भितर धाडचें आनी बरा तें काम केलें मागीर हॉटेलांत दिल्लें काम केलें मागीर आनी खंयच्यान काम लास्टाक मरणाची गाडी वरचें हें केलें तें मागीर ते लास्टाक सोरो बरो पिवन कंगाल जाल्ल्या वेळार कळ्ळें तुका मोठे बरें व्हरूंक गाडयो जाय जेणे हांव आनी एकलो बाबण्णा म्हणून एकलो आसलो दोगी जाण सांगात म्हणून गाडी व्हरचे आहले इनवाचे तुळव्याचे हले बरें जालें हले बरें कामां मस्त केल्या हांवें आख्रेक हांव सुरेश बाबू म्हणून एक आतावर तो जीत बार सुद्दां न्ही तो कॉर्पोरेटर ते कॉर्पोरेटर बारी नांव ताज्या ओटो हांवें कामी केलें ताका जिखोवंक आनी बरो कित्याक त्या वांगडा हांव येयलो तो इल्लो फकरी टायपार आनी ताका चोखान बरोवचें वोट फॉर वी अशें जाल्यार वो वयरा ती सकयल वोटाचें बरोवचें वोट फॉर वोटार एक पडच्याक वोट मेळ्ळो जाल्यार आनी ताणें बरो येयला म्हणलें जायचें न्ही आमी पयशे घेवन गेल्यात न्ही बरो येयला म्हणलें जायचें अशें जावन सुमार फावटी जालें म्हण मागीर लास्टाक खंयचे नाका नासता खंयचेय केलें म्हणटा तुका तकली पाड जाली म्हजी तशें करना आमी हांवें लास्ट बॉम्बे गेलो बॉम्बे म्हळ्यार बॉम्बे देंवलो कळ्ळें बॉम्बे देंवलो मम्मीचे एक पयशे काडून देवया म्हणून न्ही तुमच्या मदें येता एकलो म्हज्या इश्टान सांगलें डॉल्ला बॉम्बे देंवलो नवार्थी बोटलेर चलो की म्हणून कोणे सांगलें ते बोटलेराचें काम केलां गे सर तुमी तूं एक काल म्हणटा बोटलेर खंयचे बोटलेर न्ही एका हॉटेलान काम मेळ्ळें काम म्हळ्यार बोटलेर तूं एसिस्टंट जावन कळ्ळें तें शिकचें काम या आमकां कोत्ता शिनूक तो एक दिसता आमचो शिरवान तो घेतो शिरवान तो ताणें बरो म्हजे बरें थोडें उलोवणें म्हणजे हें बरें उतार आयकून आनी बरें करून हांव तुका भियेनाका हांव तुका शिकयता हांव मेलो उपरांत तूं म्हणलो म्हाका मान दवरून गेलो मेल्या उपरांत तूं म्हणत म्हज्या उपरांत तूं बोटलेर म्हणून कळ्ळें मागीर तुका नांव येता बोटलेर डॉल्ला तशें तुमी म्हणचें न्ही थोड्यांनी बरें मक्कार करचे बोटलेर डॉल्ला म्हणून तशें हॉटेलांत तशें हॉटेलांत तें काम करना आसलो हांव कळ्ळें
तेही त्या वटल्याचे गजाली तसेच ते येऊनचे घाले गो लव्हर्सांनी मात दोघं जणांनी ताणे येऊनचे ताणे येऊन राहूनचे कोलंबा हॉटेल त्या राहूनचे राहून ते मस्त उलवूनचे नाही त्याकडून तिथल्या भितर आमलेट म्हणचे विटर नाहीला आमलेट म्हणल्याच्या वो गेलो 10 मिनिटा उपरांत आयलो एका प्लेट 2 तांती हाडून आयलो दाखोव तुम्हाला जंतू तांती घेऊन तो भितर खाल्या घालता म्हणून कोणाक गोत्तू कोणाक गोत्तू अशें दवरलें तुमी खंय दवर पळयताले काय दुर्बीण दवर पळयताले नाही हे भितर सांगचे तुका आमच्या भितर गोत्ताले गजाल हॉटेलाची ताज्या उपरांत तो गेलो कळ्ळें तो गेल्या उपरांत परतू आता कोंबी विचारल्यार रापळे वचून कोंबी हाडची गजाल आनी इतली कोंबी जाय ती घेवन दाखोव म्हळ्यार तांकां टायम पास करूंक ही तांची आयडिया हांकां अशें पयशे जाता तांचे टायम जातात आनी एका च्याक 1 घंटा म्हणून घालू हॉटेल ल्हान सुबिता मात गेले बरो कॅन्डलां गिडलां पटून लायट्स बरो ऑफ करून बरें भयंकर हॉटेल आमकां कांय ना उरल्याचें मासली केल्यार आपळे ते वयले भात पीस काडटात तो मेळा न्ही कळ्ळें आस्ती बंजारा मासलेचे आडांचे सगळे ताजें नुस्तें आमकां मासले मासी तशेंच आडा मात्र आमकां ಈ ಸರ್ತಿ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಕವನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಬರೆದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಸಲ್ಲ जाल्यार बारीक जाल्लो ओके ओके ताज्या उपरांत त्या जाल्यार टायम जाला न्ही गे त्या जाल्यार बरो हुशार आसलो सारकें थोडे मुंबयचे बरो एक्टर्सांची वळख जाली ड्रामाची वळख जाली तशें तशें आतां तुमी तेंतान आतां पाटी आयल्यात कुड्याळाक आयल्यात बोटलेर जाल्यात बोटलेर डोल्ला जाल्यात आतां तुमचे काजाराचे स्टोरी भारी व्हॅलेंटायन डॅचे हांवें लास्ट तुमचें संदर्शन घेतना घेतिल्लें आसा हांवें भारी कश्टान जाल्ल्यात म्हणून तुमच्या कुटुंबा विशयान दिल्लेशें सांगा सर आमची मॉली टिचर म्हणून एक मॉली फर्नांडीस म्हणून एक काश्याची टिचर ड्रामा एक्टर ती ह्यो टायमार ड्रामा केला चापरादी कसता उठ्ठ जाल्यार तिणी घालें म्हळें हांगा हें बरें चेडूं आहा ते विधो बरें चेडूं गुणेश चेडूं ताजेर काजार जाता एक म्हणून ताजेच घरी आतां आमी रावल्या ताणें म्हळें हांवें म्हळें म्हाका मोन आसा तशें हांव आनी व्हॅलेंटायनाक सांगाता म्हणून त्या मॉलीबायच्या हट्टाक तांतुणी मॉलीबायन सांगलें गे बरो चरको आसा डोल्ला पण इल्लो सोरो मात पियेता म्हणून पयलें सांगलें गे तुका हिणें म्हळें गे जाय हांवें जाप दिवचें जाल्यार 9 वेणा म्हाका वचचें ताजे उपरांत हांव जाप दिता म्हळें गे तेचे म्हज्या खातीर व्हॅलेंटायनान 9 वेणा कर ताजे उपरांत जाय ताजे कडेन हांव काजार जाता अशें मागला तुमच्या खातीर ताज्या उपरांत हांव केलें हें जालो काजार जालो काजार जाल्या उपरांत त्या दाळा इका हें विधो जावन आसलें ते विधो व्हॅलेंटीन ताका एक चरको आहलो काजार जाताना ताका 7 वर्सां प्राय म्हाका पयलींचे ताजें नांव ताज्या बापायचें नांव सिप्रियान देखून सी म्हणून कॅनल म्हणून ताका नांव दिल्लें हांव जालो म्हाका एक चरको जालो हांवें तुमकां वय म्हाका आनी व्हॅलेंटायनाक एक चरको जालो ताका हांवें डी डोल्ला डी म्हणून डॅनल तो कॅनल ओ डॅनल म्हूण नांव दिलें विशेष कितें म्हळ्यार जूड अन्य काल्ला काला दवरता सर ते चॅनल तशें दोगांयकी विशेष कितें म्हळ्यार दोगांयचो जाल्लो दीस आनी म्हयनो सेम एकच मे 18 आतां एकच ते केक काडचे आनी कट करचे आनी तांचो बर्थडे सेलिब्रेशन करचें तुमचें समाधान ओके आतां भुरगीं पूत काल करता आतां तो मालगोडो म्हळें कॅनल तो एका हातून आसा काल्यार म्हणटा ताका इन्शुरन्स कंपनी बजाज इन्शुरन्स कंपनीच्या तातूंत कालें काम करता मागीर धाकटो तो म्हजे वरी ड्रामा हें बरो फिल्मां गिल्मां बरो बारी तशें तो कॅमेरामॅन जावन करता पयलीं हांगा येयलो शिकलो दायजी वर्ल्डांत रिगल्लो कामाक ते शिकलो आतां संतू खंय म्हणे मेळ्ळ्यार आतां कॅनल आनी डेनियल आसात हय आतां खंय चॅनल स्टार्ट करचे तें काय ना ना आतां चेडूं मणी जाल्यार ताका फिनेल म्हण नांव दवरचें म्हण चिंतला कोणाक पुताकी तुमकां भुरग्याकी देवा ओके तुमचे कडेन कॉमेडी करची आनी उलोवचें आहा म्हळ्यार सर सत्य सांगता हांवें 2 मिनट उस्त्रे वचून उलयचें पडटा कोण नासून न्ही आतां एक सांगा म्हाका आतां तुमी ल्हान प्रायर तुमी नाटकाक भरती जाल्यात
खंयच्या प्रायर तुम्ही नाटका भरती जाल्यार ॲक्च्युली हांवें तुका म्हणलें न्ही म्हजो बापूय एक सर्कस कंपनीत आलो ताणी थोडे फावटी कितें करचें सर्कस कंपनी ना वेळार ड्रामा करताले तर तामील ड्रामा वा मलयाली ड्रामा करताले त्या ड्रामांत म्हाका 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 उडास ना जाल्यार उडास आसा इल्लेशें पूण म्हाका सांगल्या उपरांत करेक्ट कळना तें कळ्ळें की एक स्टोरी तामिळाची ती 7 जाणां भुरगीं कस्ट घरांत बापूय सोरोप येता देखून हांव तकली उरून जावन त्या 7 जाणां भुरग्यांक बांयक घालची सीन ते ड्रामा तातूंत हांव मलगोडो म्हळ्यार 5 जाणां आनी हांव 5th आनी थंय सगळें म्हाका ते वता तिणें सांगलें बांयक घालचें बांयक म्हणल्यार दाखोवचें मात सकयल पप्पा बसतालो वो उडयतना तो कॅच धरतालो हे तुका कोत्ता न्ही आमच्या ड्रामाची बरो गजाल तशेंच न्ही तशें तातूंत तें म्हजें पयलें एक्टींग म्हणत म्हज्या हातूंत पयलें एक्टींग उलोवंक ना मिलारांत हांव सोडेलेटींत आसलो त्या वेळार तो वळू म्हाका एक सांगूं तुका म्हाका विशेश कालें गो तें जोडू म्हाका आदीं ल्हान आसतना गाग येताली भिरंकूळ गाग एक उतार काडीचें जाल्यार काही 10 मिनटां येताले कसो आसा हितून तितून गाग जाली कोणेंय म्हाका म्हळें दर्या देगेर वचूं कळ्ळें आनी हाका दर्याक पळोवन बॉम्ब मारलो म्हणून सामान जाता म्हणून कोण आयकला म्हणून वैगिनी बेंगारे गेलो ते दर्या कडेन वचून बॉम्ब मारले तेंय आसा पूण तें वचूं ना म्हाका तितून कळोवं ना पूण मागीर म्हाका आशा आसा एक्टींग करचें म्हणटालो म्हळ्यार पूण काल करचें गाग येता कोणी दिना तो वळू उर्वा म्हणा मिलारांत गिरी म्हणून एकलो आलो बरो ड्रामा एक्टर ड्रामा बरयणार बरो ताणें मस्त ड्रामा बरयला 26 ड्रामा बरयला तुजो पयलो ड्रामा बाहुल्य फूल म्हाका एक चान्स दी सायबा चान्स दी तूं मुगेसर तुका गाग येता न्ही रे कशें दिवचें रे तुका अशें म्हणटालो काल करचें कशें कळचें म्हळें हांवें ती एक ड्रामा बरयलो जूड हांवें खंयच्या प्रायर सर त्या वेळा हांव बुद्धी प्रकाशा पावला म्हळ्यार 58 इस्वी 58 इस्वींत हांवें अणभवर्त्याचे परतोणे म्हणून एक ड्रामा बरयलो आनी म्हजो पार्ट ताका गाग येता ती आयडिया गेली हांवें एक्टिंगेचें म्हण म्हाका हांवें स्टेजीक वचाची म्हण म्हजी आशा देखून हांवें बारी कशी जाली एक्टींग आनी बरोबर तातूंत येना न्ही चड उलोवंक ना न्ही तेंच न्ही तें एक्टींग पळोवन गिरीक म्हणून जालो काय चान्स दिया पूण ताणें ताच्या बाहुल्य फुलाच्या ड्रामाक म्हाका एक एक्टींग दिलें पोस्टमॅन फस्ट तितलेंच म्हणून गिरीक तूं ड्रामा ताज्या उपरांत म्हाका एक काल म्हणटात मती समाधान जालें कॉन्फिडन्स ताज्या उपरांत गिरीक बारीक खुशी जावन ताजे उरल्या पुरा ड्रामा ती म्हाका चान्सीस दिले चढावत कालके रात गई तुफान गई जात आनी खात आनी मध्या निर्भवची नाड संसार पडद्या फाटल्यान हे पुरो ड्रामा ताजे ड्रामात म्हाका सगळो ड्रामा एक्टींग आतां मोद्यानेचे नाड म्हणटा म्हाका उडास येयलो तुमकां नंदीगुड्डे बारी लागगी न्ही तुमच्या घरा कडेन तुमी वचून त्या नंदीगुड्डे वचून थंय वचून घालें खंय रातीक तेणें भोंवचें खंय तुवें आनी वचून खंय वचून मदें वचून न्हिदचें खंय सर थंय गेले काम आलें तुमकां ते म्हळ्यार स्वराचो प्रभाव गजाल कालिंग म्हळ्यार म्हजी मम्मी त्या वेळार कुवेट हाडली हांगासर घरांत म्हजी केस्तांवां चड जाली म्हज्या व्हडली मांयच्या घरा केस्तांवां चड जाली देखून तुवें हांगा येवचेंच नाका म्हणली म्हळ्यार मंडोवन जावन मम्मी थंय आसा हांव हांगा सोरोप येवन आनी घालें देखून हांवें घालें गेलें शीत जेवचें आहलें आनी रातीक वचून त्या हातूंत सुटकाडांत वचून न्हिदच्या पोंडावयर न्हिदचें तें कळ्ळें म्हणटा जोड तूं न्ही कोणाच्या फोना मरे येनातले सर सोफा काम बेड एक फोंड कळ्ळें वारें वता तुका म्हाका इतलें खुशी जाताली खंय वारें येता एक जळार ना कांय ना टायट जावन पडचालें तें तेच्या हांव तो एकलो न्ही ते 1000 जण न्हिदताले ते दुसरे सर था लागल्या प्रकार सांगता ताणें ते टॅप आनी उदकाचे टॅप आसा ते आसा सायडीक तो हॉटेल आनी पुराणें थंय नंदीगुड्डा जंक्शनार थंय वचून हांवें न्हिदचें आसलें तो वळू राती पिक्चराची संवय म्हाका रातीक हांव हे पिक्चरा बरोबर पिक्चरांत फाटी येता आसतना BNSच्या भायर पयलें आमी ते एक
पिवन चाललें सोरो परत पिवन फाटी येता आसतना ताणें नंदीगुडे इगर्जेच्या मिलार इगर्जेच्या सायडीन ताणें येवन रेल्वे स्टेशनांतल्यान कट जावन थंय गुंडी केदू म्हणटात थंय पावतना म्हज्या पांयांक बळना वचूंक ना एक रिक्षा रावना माळवण येता कांय करचें अशें म्हणटाना फाटल्यान तावन एक रिक्षा आयली रिक्षा रावयली बेरमत रावयले ताणें बसलो रिक्षार बसलो आनी गेल्या वडेक म्हणालो नंदीगुड्डेक म्हळ्यार नंदीगुड्डे म्हळ्यार सगळ्यांक वता आसता तो म्हाका मोडे उलपावचो जागो म्हण सगळ्यांक वता आसता मासाना म्हणून वता गेलो व्हरून म्हण ताजे इशीन जंक्शन ताजे उपरांत सकयल वचूंक आमकां वाट ती जंक्शनां थंय रावयली गाडी मुलपात ते पंचूर येदुरू म्हळ्यार आनी केलें मुखार ते मोड्याचे वाटे दोरागडे ते मोड्याचे वाट ते भितर ताणें ताका नमून जालो मागीर येवन गेलो आनी ते रावयलें हांव देवलो ताका डावट घेवन फाटला जिवाले देवलो उंदवे एण्ण इल्ल म्हळ्यार उंदवे एण्ण इल्ल म्हळ्यार बोल्साक हात घालो पयशे दिचे न्ही बोल्साक हात घाल्लो तो घाल्लो जोडू मसल्यार बीक पकड काथा पडून धांवलो रिक्षा बल्लीपू आनी मेल्ले पूण चितला या गजाल जाल्या त्या कारणान म्हाका सत्य तुमी जे कॉमेडी पळोवन हांव पळयले आतां आयकला पण इतलो म्हणजे जालो म्हाका इंटरव्यू आसलो सर ना म्हाकाय आतां इल्ले डावट हे नंदगुड्डेचे आसो सर तमकार येता म्हाका एक सांगा आतां तुमी येदोळ ओट्टू कितल्या नाटकान तुमी अभिनय केला ताज्या उपरांत हांवें गिरीच्या ड्रामान फर्स्ट ड्रामा न्ही ताज्या उपरांत मस्त ड्रामान हांवें एक्टींग केलें मस्त म्हणल्यार सुमार ड्रामा म्हाका आतां उडासनांत कितल्या ड्रामान साडोबात हांवें ड्रामा डायरेक्शन चड हांवें तो बरयले एक 3-4 ड्रामांत कळ्ळें तशें थोड्या ड्रामांत पर्यंत आतां तुमी अभिनय म्हणटना म्हाका येता सर आतां तुमी इतल्या नाटकांनी इतल्या तुमी वेल प्रॉपर्टी पुरो एक्ट केला ताचे पयलीं येता हांव एक विशय म्हाका एक भारी अजाप जावचें एक मेस्मरायज आमी म्हणटा म्हळ्यार एक विचित्र दिसचें हांव चिंता कॉर्डेलच्या ओपन स्टेजीर मस्त स्टेजी आतांच्या काळार 5 जाणां 6 जाणां हे नाटक करचें एकाले कॉमेडी करचें म्हळ्यार एक दोगा तेका भुरग्यांक बाळां जाल्ले बरे बायलां म्हणून थोडे बरयतात हांव मागूत ना पूण तुमी 200-300 लोकांक सांगाता हाडून एका बेदीर सांगाता हाडून वेगवेगळ्यांक तुमी डायरेक्शन करतात सर ही कसली तांक म्हाका सांगा ते बरें सवाल तुमचे निजायकी ती गजाल वय हळे म्हाका एक खबर मेळ्ळी बँगलोर तावन 30 किलोमिटर पयस मारियापुरा म्हणून एक जागो ती एक हळ्ळी सगळो लोक थंय क्रिस्तांव आनी थंयसर एक वर्सा एक ड्रामा जाता रातीक 9 वरार सुरू जाल्लो ड्रामा फांत्यार 5 वरार आखेर जाता मागीर मीस जाल्या उपरांत कार्य आखेर जाता टिकेट ना 25-30 हजार त्या लोकांक थंय येतात पळोवंक कितलो लोक येता येतानंत मंदिरी गिंदिरी आणतात आनी खारार येतात आनी ते मंदिर सोडून पळयतात वयर गुडो त्या गुड्या वयर स्ट्रक्चर्स बरोबर ते स्ट्रक्चर्स आनी लायटिंग्स कळ्ळें लायटिंग्स तांकां जर्मनी तावन तांकां ते एड घे जर्मनी तावन लायट्स जातात ते सपोर्ट करतात ते सपोर्ट फुल्ल त्या एका जाग्यार ओके म्हाका भारी इतलें खबर मेळ्ळी तशें हांव क्लॉडी आनी ऑलविन बजाल तुका वता स्टेजीस सेटिंग्स करता तेगे जर सांगता म्हणून आमी थंय गेल्या पळोवंक पळयतना कालें सायबा 100 वर्सां तावन 60 वर्सां प्राय म्हणसर एक्टर्स तांच्याच गमचे थंय प्रॅक्टीस 6 म्हयने प्रॅक्टीस केली ड्रामाक आनी 9 वरां खेळ जाता थंय तितलेंच न्ही आनी थंय गोड्यार येतात सिपाही आनी पुरो गोडे आनी काल नॅचरल ते गुड्यार ते गोड्यार येवचे ताका बरें ते सेट्स केला ताणें ते लायट्स आनी हें कर ते पळयतना इतलें खुशी जाता स्टार्टिंगाक ते ओपनिंग करताना लागलाग 100 भुरगीं एकच सुपडे दिश्टी पडटात डान्स बरो करतात 2 मिनटांनी खंय भाशण फोंदा येतात की वयर येतात न पयच हे पुरो पळोवन म्हाका इतली खुशी जाली की हांवें चिंतलें च्या असलो ड्रामा म्हाका कित्याक करनो तो म्हणून सर सत्य सांगता म्हाका तो नाटक पळयले बरें जालो तुमी सांगचे रिवा खंडीत
ताच्या उपरांत हांवें आयलो आमी सोदल्या जागो त्या जाल्यार म्हाका कुलचे घरचे ग्रावंड मेळ्ळें म्हणून हांगा घरचें म्हणून हांवें थंय तो ड्रामा स्टार्ट केलो बापा तांकां बक्षी म्हाका मस्त ड्रामा केले ती लगभग 10 ड्रामा वट्ट निमाणी 12 वरां निमाणी 12 वरां जाली परच्या पयर जाली ती निमाणी 12 वरां पर 7 वर्सां जाली सारकें ताजे पयलें मागीर थोडे बेंदूर स्पेशल स्कूल ग्रावंडार जाल्यात आनी खंय जाल्यात पूण थंयसर जाल्यात 10-12 ड्रामा जाल्यात हांवें केल्ले तशें म्हाका तें हें येवंक कारण तशें आनी 100 वयर कलाकार 100 वयर कलाकार सांगता म्हणून तें आनी सांगा सर आतां तितलें कश्टांचें काम बट एक कार्य करीचें जाल्यार ताका प्रोत्साहन कोण दिताले ताका दिसायकी समज 4-5 लाख रुपया खर्च पण ते कोणी दानी दिल्यार मात जाता हे पटी लिओ रॉड्रिगस अबुधाबी ताणें ते दिल्ले ते पयशे ना जाल्यार आमकां बारीक कश्ट ते ड्रामा बरो करूंक तले मनीस म्हणल्यार मात जाता म्हळ्यार एक कलाकारांक प्रोत्साहूय गरज वय इवन न्ही वीस ते पळय म्हणटा तले ड्रामा जाय आमकां लोकांक हजारो लोक आयिल्लो न्ही सर हजारो काही 5,000 लोक आसलो त्या दिसा हांवचे तो चडत आसलो ताजे पयलें एक फावटी जाला खंय खालें तें नीरमार्ग वयर गुड्यार त्या हातून एक जाल्लो जागो तो ड्रामा सोम्या तूं खंय वताय खंय वताय म्हूण थंय लगभग 7-8 हजार लोक तशें सुमार ड्रामा म्हळ्यार निजायकी सर आतां तुमी जावन दी क्लॉडी सर जावन दी तुमी दोगांयनी सांगाता म्हणून खर्च म्हळ्यार एक तें एक साधन सर मस्त लोकांनी म्हणचें हांव तुका तांकां फायदो आसा खाली आसा म्हणून पुरो पूण तुमी ते करून दाखयतात न्ही सर तेणी जाय की तुमकां सक्कड लोकांच्या नांवी सर कोणाच्या नांवी आज तुमकां म्हणना खंडी जावन तुमकां निजायकी प्रणाम म्हणटा प्रणाम कित्याक म्हळ्यार हो वर्ड आज काल हांव कित्याक यूज करता म्हळ्यार एका साधन केल्ल्या व्यक्तीक फाटल्यान दाखोवचें ह्या लोकांक मुखार उजवाड हाडचें खंडी जावन आमचें काम तें आनी तें करते आसा म्हाका एक सांगा आदी तुमी डॉल्ला म्हणल्यार नांवान बारी फेमस एक भयंकर गवपी घेवन म्हाका कोणेंय सांगलें आयकलें न्ही विलप्याबाच्या पोदान हांवें आयकलें हे डॉल्ला कालें डॉल्ला म्हणून डॉल्ला म्हणल्यार आमकां इल्लेशें नीट जावचें कॉलर म्हणजे खुशी डॉल्लाचे अभिमानी जावन आतां एक फस्ट सांगा एक विलप्याबाचो असले एका महान व्यक्तीक ह्या समाजीक दिल्ली कीर्त आमची आनी सगळ्यांची प्रत्येकदम तांकां हांव आभारी तशें जाल्यार आमर विलप्याबाचे संबंध तुमच्या जिवितान कसो आसलो हांव ते इस्काला घेता आसतना त्या वेळार वय ते इस्काला येतालो कोण विलपेर बिंबासी ते इस्काला येतालो ताका हांवें पळयलां कित्याक म्हळ्यार हांव जप्प इस्काला घेता पयलीं शिकतना हांव जप्प इस्काला घेतालो मागीर मिलार इस्काला घेतालो 5वी क्लास म्हळ्यार ते जप्प जाल्या म्हजी तेत मार्गान येता आसतना थंय कंपाउंडान ड्रामा जाताले त्या वेळार विल्फीची पात्रां जातालीं हिंदीत येवनात त्या वेळार ते बरोबर पळयता आसतना विल्फी ब्युटिफूल बरो येता भयंकर पदाजी पळयता कोण वय ड्रामा न्ही ड्रामा घेता ड्रामा पळोवचें कळटा म्हाका मागीर इस्काला गेलो इस्काला ताका तेन्ना पळयलें वो ते बरोवन आसता ताका म्हजें वळख ना म्हजें ताका वळख ना मागीर ताका हाजे कडेन उलयचे म्हाका उलोवंक अवकाश मेळना ताका गोत आसता ओ डॉल्ला म्हणलो हांगा आयलो फेमस म्हणून हांव तांचे ड्रेसान बरो त्या वेळार बारीक मिलार तशें तितलेंच वळख वय वय ताजे उपरांत कालें जालें की म्हळ्यार 1965 हांव जप्प वर्कशॉपाक एप्रेंटीस जावन कामार येयलो एप्रेंटीस एक कोर्स केलो त्या कोर्साच्या वेळारच विलफेर बेमासी ताणें एक कोर्स केलो 10th तो मात्र मॅशिनिस्ट म्हळ्यार टर्नर जावन कोर्स केलो हांव मोल्डर फाउंड्री तातूंत त्या डिपार्टमेंटांत गेलो आमकां सुरूचे 6 म्हयने बेजीक ट्रेनींग जावन आमकां ITI वचूंक घाल्लें बंदेल पूण म्हजें हें थंय ना कालें मोल्डिंगाचें सेक्शन थंय ना म्हाका एकल्याक मात्र थंय घालताले केपीटी हाडलें तशें म्हाका एकल्याक मात्र केपीटी कळ्ळें हांवें आतां गत्तार सांगता केपीटीत म्हळ्यार सांगीत न्ही हांव ITI आसा केपीटी गेला म्हणून सांगीत न्ही कळ्ळें पूण आतां परतो तेंचें काम दी म्हळ्यार बरोबर ना कळ्ळें खाली नांवा खातीर बात केल्लें सारकें सर तें येता आसतना आमकां हांगा वर्कशॉपाक मागीर आमकां हांगाच
आता एक प्रेमात वचूंक हांगा काय जालें एक हें आहलें रूम आहलें एप्रेंटीस रूम म्हणून तें विल्फी आनी हांव बसचें बसून परपा जागची मागीर वळख जाली बारीक मिला इश्टागत अशी जाली की सांगतच कळ्ळें जेवणचे गांवचे न्हिदचे बरोबर मागीर खालें जालें ताका मिना काजार जालें हाजे मिना वट्टूक काजार जालें तेजे पयलें वो म्हाका खाण मिना थंयच्यान येतालो घरा ते सूत्र उडयतालें मिना त्या वेळार हय म्हणून तेय दुबळेंच न्हय वय विल्फी जाल्यार दुबळोच तूं कळ्ळें तेजे बरोबर जालें ताज्या उपरांत बाहुल्य फुलां ड्रामाक आमकां बॉम्बे येयल्लें हांवें ते एनटीटी दिसोता पदां तेय काल जालें गे म्हळ्यार म्हणजे गिरीच्यान हाका सांगून हांगा विल्फी रबिंबस म्हणून एकलो आहा बारी पदां घडटली आमी आयकलां अशें म्हणलो हो गिरी नेक्स्ट म्हज्या ड्रामाक मदन एरबोनची नाड त्या ड्रामाक विल्फीचे पद कालकी रात दिसता पयलीं कालकी रात जालें नाडी सोडना तुमी हय कालके रातीच्या ड्रामाक विल्फी रबिंबस आनी आमी सगळे मुंबय गेल्या आनीक आमचो बांद घट जालो ताज्या उपरांत पुरो गिरीच्या ड्रामाक पुरो विल्फी रबिंबाच आलो ताज्या उपरांत मदन एरबोनची नाड तशें तो वळू कळ्ळें विल्फी रबिंबस आनी हांव पळय म्हाका आनी ताका क्लोज जाल्ले आमी थंय मागीर सांगतच आमी आसल्या ताजे वट्टूच आसल्या मागीर थंयच जेवचे थंय न्हिदचे थंयच ताच्या घरात न्ही सर आतां एक मत येता आतां विल्फी रबिंबसाच्या टिमांत तेन्ना कार्यनिर्वाहक आहले कॉमेडी म्हणलें कॉन्सेप्ट नातले तांचो नातले म्हाका गोत्तला प्रकार हांवें तांचे स्टोरी वाचलेल्या प्रकार नातले ते कॉमेडी म्हणलें थंयसर तुमी एक मोदे येवन एक 3-4 जोक्स म्हणूंक आनी तुमी ते आराम करूंक कळ्ळें प्रेरण तें कशें आले ते कालें म्हळ्यार विल्फी रबिंबस म्हणटालो म्हजे लागीं कालें म्हळ्यार आले डॉल्ला आमी इल्ले चेंज करचे नायटांत डिफरंट हाडीचे आदी एमसीत सिंग हें करतालो जोक्स करतालो ते फुटल्यार नातल्यार फुटाना हय हे एक्टींग करचें केल्यार खंयचें नाही जाल्यार खंयचें जाल्यार आसतीत तें म्हणून तुमी चेंज करया म्हणलो म्हळ्यार आयज आयक म्हणून हांवें आयडिया केली तशें फेलिक्स चार्ली आनी हांव सिकेर चार्ली सिकेर फेलिक्स साल्टाना आनी हांव आमी तिग जाण सांगता म्हणून एक डॉल पेल्चल एक्चुअली नांव दवरलें हांवें दवरलें पयलें पेचाडो म्हळ्यार फेलिक्स चार्ली डॉल्ला पेचाडो म्हणून पूण विल्फी रबिंबस पूत आहा पळय ताणें म्हणलें तें नाका अंकल तें आमी डॉल फेल म्हणून तें नांव ताणें दिल्लें विश्वासान दिलें ओके तशें तांणी तें नांव दिलें तें विल्फीकी खुशी जाली मीनाकी खुशी जाली जायत म्हणून जालें तशें आमी विल्फीच्या 100व्या नायटाक ताजे पयलें नातले जोक्स नातले फस्ट पयले फावटी सेंट एलोसिस कॉलेजीच्या ग्रावंडार उक्त्या ग्रावंडार 7,000 क्रावड त्या दिसा माहिती त्या दिसा आमचो तो हिट जालो ताजे उपरांत विल्फी म्हणून लागलो ताका एक गेस्ट आहले थोडे कोण ते आमी नांवां घाला सांगची एमसी थोडे बरं एक दिसाली कित्याक म्हळ्यार आमकां आनी हें केलें एमसीन आमी जोक सांगचे आनी राव येयले म्हणल्यार बरी मागीर थंय बसून विल्फी लागीं सांगलें हांव थोड्यांनी कळ्ळें आनी तांचे तूं करनाकात ताजे केल्ल्या क्षणांत म्हळ्यार मागीर विल्फी नायट न्ही ती मागीर डॉल्ला नायट जाता म्हणून अशें बरो विल्फी ताका ताजी आयडिया दी ड्रामा तशें विल्फी नायटाच्या वटूक ते ड्रामा पुरो जालें न्ही म्हाका एक सांगा ते डॉल्ला म्हणलें एक पद सुपर हिट म्हणटा तुमची स्टाईल आनी मिशेची स्टाईल म्हळ्यार डॉल्ला अशें म्हणून म्हाका एक ते तुमचे तेका नांवांचे आहले तुमचो तो वय आलो कोण आमचो नांव घालें ताचें आमचो वय ते कशें वय ते प्रेम तुमी पुरा काल जालें म्हळ्यार विल्फीन म्हाका काय जालें म्हळ्यार रे तूं सोशल वर्कर तूं मॅजिशियन मॅजीक ते मागीर सांगता मॅजीक करतालो तुमी मॅजिकाचे तूं ड्रामा एक्टर तूं डायरेक्टर तूं ते सगळें तूं हें करताय फूल पॅकेज वय पूण तूं सिंगर जायचे रे तुवें हांवें म्हळ्यार कांय सिंगर हांव सिंगर जाल्यार
कितलोसो लोक स्टेजीर सिंग केल्यार मागीर क्लॉडीच्या प्रेमाची गत म्हणून ताची गत न्ही हांवें वणाचे शॉप दवरिचे पडा काल्या घेवन म्हणालो वणाचे शॉप घाला कांद उडीत तितले रे फुल डावडा उडयता विल पे कॉमेडीत ते विल पे गाई चिल्लर मनीस नाही तोय कॉमेडीत विल पे फुल्ल कॉमेडी त्या संदर्भानुसार ताणें हें करचें ताजें उतरां डांत वता लागतात जाल्यार कॉमेडी ताचें एकच चुडाचो येतात करेक्ट आनी पळय ती तकली कशी आयली ताका वणो उडयत तुका एक शब्द येता म्हण तशें त्या अर्थान मागीर तशें म्हाका बट तुमकां मात फुलां मात पडली कोणाची लोकांची क्लॅप फुलांनी पडची हें जरा पडटा हय दुसरें काय ना तेव्हा आसो रे पाप डॉल्ला म्हणटाना आज आंगार पडून तुमकां आज मान दिता गौरव दिता सुमार अभिमानींनी म्हाका सहकार दिलो खंडीत जावन खंडीत आज हांव ह्या स्टेजीर पावला जाल्यार पुरा म्हज्या फ्रेंड सर्कल म्हजे अभिमानी तांचे धर्मान तांचो धाकटो हांव एकलो अभिमानी खंडीत खंडीत एक सांगता सर आमचो बुडकुलो.com आसा ताजो आमचो डॉनाल्ड आसा ताजें एका संदर्शन हांवें वाचलें उड आसा अजुनूय हांव चिंता थोड्या 1-2 वर्सां 3 वर्सां पयलें जाल्लें संदर्शन तें डॉल्ला चिंतून चिंतून रोडलो डॉल्ला इमोशन जालो डॉल्ला वेगळ्या संवसाराक गेलो काले सर हें म्हळ्यार काले म्हाका जोडू ताणें म्हाका एक सवाल केल्लो तुज्या जिवीत कले एक बेजाराची गजाल एक इमोशनल कले घडिल्लें खंय आसा गे म्हणून सवाल केला हांव म्हळें वय आसा म्हण तर सांग म्हणालो तशें कालेंग म्हळ्यार आमी गल्फाक गेल्ले दुबय विल्फी नायटाक ओके थंय येता आसतना कोणगे म्हणाले तुका बायक कोणगे राखतात कितल्या वर्सां पयलें मस्त वर्सां 94 थंय तो वर्स थंय कोणी आपयता हांव मागीर शो जावंक मस्त वेळा भायर आयलो भायर म्हाका वळख ना दुबय न्हय मागीर भायर गिटी कडेन एक बापय आवय एक चेडको आनी एक चेडूं भुरगें ही आंत ताणें बेसवा मागल्या बेसव दिले कितें कोण तर अशें अशें गजाल हें तुजें फॅन भुरगे वय ओके एकच अंकलाक म्हाका मेळाची अंकला म्हणाचे तशें अशें अंकला पोटलून तशें तें पुरा मोगान पुरा मागीर ते फोटो काडीचे म्हूण जालें मागीर तांचे त्या मोबायलार त्या वेळार स्टार्टींग तें तुजें कालें मागीर दुसऱ्याच्या हातान दिवन फोटो काडली मागीर सांगलां ताणी अशें अशें जायत बा मस्त गेला ताज्या उपरांत परतून सुमार एक 3 वर्सां उपरांत 2 वर्सां उपरांत पण परतून हें जालें कळ्ळें नायट जाली त्या नायटाक ही आयली 1000 जाल्यां हय ओके त्या वेळार मात्र अर्जंट ताका डोला येजत म्हूण सांगलें ताणें स्टार्ट जालां हें कार्य स्टार्ट जालां तरी जावन आयलो कांय म्हणून तर तो तुळयेंत उलयलो त्या भुरग्याक तुळू येना आस्पत्रेर ते काणयनी मात्र डॉक्टर पात्र काणयनी म्हळ्यार डॉक्टरा कडेन उलोवन ह्या भुरग्याक हांव आतां हाडून आयला भुरग्याची भलायकी बरी ना भलायकी बरी ना ताका मेंदवांत ट्युमर त्या हाका चेडवा भुरग्याक ओके हाडला ताका एकच डॉल्ला जायचें म्हणून देखून तुवें एक घडी ताका सांगू नाका ताका हें कर म्हूण ताणें म्हाका सांगलें भुरग्या विशयी वचूं ना ताणें म्हाका सांगलें मागीर हांव कशें आहाय तूं हुशार हांवें म्हाका बेजार जालें हुशार जाता तूं कळ्ळें कळ्ळें भिवचें पुरो कांय ना कळ्ळें मागीर परवा ये तूं परवा नायटाक तुज्या गांवांक आयल्यार हांव येता तुज्या घरा अशें हांवें म्हळें भुरग्याक गेलें समाधान केलें आनी तें जालें मो हांव सुमार फाटी गेले आमी दुबय मागीर एक 3 वर्सां उपरांत आमी येता आसतना ही आयल्या तीन फॅमिली आयल्या पूण ह्या भुरग्यां ना चरको भुरगो आनी दोगां मात हांवें विचारलें ती तेंका या ते सरलें तेच दिसा सर तुका हांवें आमी तुका उलोवन आमी थंय गेल्ल्या थंय वचून तें ऑपरेशन जालें ऑपरेशन चल्लें म्हणून म्हाका जालें म्हणटात मस्त दूख आयलें बरें बेजार जालें तें इतल्या मोगान आसलें आनी कितें
ताच्या उपरांत ही गजाल हांवें सांगली न्ही ताका हाका बुडकोल्याक आमच्या हातून डॉनाल्डाक ही हे ताणें पळयलें आसता तें आतां सेटल जाल्यात गांवांत. ताणें म्हाका फोन केलें तुवें म्हाका रडोवंक आयलें तुवें आमच्या विशयान सांगलें. आपलें कोण तूं तर अशी गजाल तो तूं बापय हांव रिटायर जाला म्हज्या पुत्राक तें काम मेळना दुबय आनी भुरग्या विशयान तशें अशें. मागीर एक बटी ताणें येता आसतना घरा या म्हण शिरताडी रावतात ती. ओके. आनी हांव ते शिरताडी येता आसतना त्या घरा वचून पावलो. ताजी म्हजी फोटो दवरल्या सायब. अरे भिरांक कळ ती स्थिती पळयतना म्हाका मंडोवंक जाल्या. दुयेच्या एका सायडीन सायडीक म्हणजे एक सायडीन. ओ देवा. म्हळ्यार तितून येत तशें जावन ताणें सांगलें म्हण दिसता तुका. हांव चिंता सांगलें न्ही हांवें वाचलें आनी डॉल्ला गळगळ्यान रडलो म्हणून तें न्ही सर मनशाक कोणा कडेन एक तें खालतेपण आसा कोणा कडेन काळीज आसा तो रडटात तें सामाक. पूण तें आयलें पुरा घडीत येवन सारकें सारकें न्ही 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 कित्याक म्हळ्यार आज डॉल्ला म्हणल्या एका महान व्यक्तीक आज तुमी म्हजे आसात म्हणून आवडपण उलयना तुमच्या विशयान बाडाय उलयना लोकांक गोत्ता लोक तुमकां पळयता. आज तुमी बरें केल्लें काम लोक पळयता. आज तुमी कितें सेवा दिल्या ते लोक पळयता. तुमी दूख भितर गिळून दवरून लोकांक तुमी आसयलां. आज बरयतलो बरयतात बरयतल्याच्या इंकान कांय पयशे ना कोणाक एकल्या कुर्सार मारता जेजू 3 केळ्यांनी उमकळयल्लें खंय. आज थोड्या मनशान 2 केळ्यार उमकळून पळयतात तले आसात समाजांतले आमचे. पूण तुमी केल्ली त्याग तुमी केल्लो सेवा तुमी केल्लें बरेंपण हांव उक्तान सांगता सर म्हाका कांय बेजार ना. हांव तुमच्या विशयान आज सांगता कित्याक म्हळ्यार तुमी केल्लें उडविकाय तुमी केल्लें बरेंपण आमच्या समाजीक आमच्या मनशाक आज हांव गर्वान सांगता एक तुमचो अभिमानी जावन सांगता. आतां एक सांगा डॉल्लान इतलें काम केलें डॉल्लान मेल्ल्याकी आसयलें म्हणून थोडे म्हणटात कित्याक म्हळ्यार ती तुमची ती तांक तुमची ती शाती जावं पुरो आमी एक खूब अभिमानी म्हजेच आसलें जावं दी आमचें सगळें टीम जावन तुमकां तुमचे वांगडा संदर्शन करचें तें भाग म्हाका येदोळ तुमच्या विशयान मूड भितर हात घालून विचारचें तितली म्हाका अवकाश मेळो नाटलो आज मेळ्ळा. म्हाका सांगा डॉल्लान इतलें सदान केलें डॉल्लान करोडांनी दुडू जोडलो डॉल्लाक कितें उणें डॉल्ला मस्तू वावंट केली डॉल्ला कडेन कांय उणें ना डॉल्ला कडेन बोटी आहात खंय डॉल्ला कडेन रेंवां खंय लोक उलयता म्हजे न्ही सवाल. बट तुमी अजुनूय बाड्याच्या घरांत आसात म्हणून हें आयकतना म्हाकाच बेजार जाता. काले म्हणटात तुमी समा तुमी म्हणलें म्हाका काले म्हणटात एका भुरग्याचेर आनी एका भुरग्याचेर एका भुरग्याचेर आनी एका भुरग्याचेर आनी एका भुरग्याचेर आनी एका भुरग्याचेर येंत काम जालें. ठिकाणो ना म्हळ्यार 2 वर्सां म्हळ्यार ठिकाणो ना कित्याक म्हळ्यार ते 2 वर्सां उपरांत ते बडे सायड येतात. ते थोड्यांक कळना वो माजराक पिलां पळय एका जाग्यातून एका जाग्याक व्हरतात तशें करता म्हूण चिंतात. पण निजायकी कालेंक म्हळ्यार आज ह्या घरांत 7,000 हाडल्यार फाल्यां 8,000 जातात. तशें ते सोडतीक दिवंक जायनासतना आमी अशें हेचें घर बदलेचें पडटा. हांव खुशाल्याक म्हणटालो कितें सायबा तूं हांव म्हणटालो थोड्यां कडेन बेश्टेच खुशाल्याक हें कितें म्हूण विचारतालें तूं घालें आतां मिलार आसा आतां देराबाई लाय आतां आंजेलो राय आतां कोर्टे लाय कितें न्हू अशें म्हळ्यार हांव दिसपा बरी सायब सगळ्या भुरग्याची वचून अशें म्हणटालो कळ्ळें हांव अशें म्हणटालो कळ्ळें. पूण ते तरी विल्फेर अभिमासी म्हणटालो तूं घर बांदली पूण हाचे पयलें सत्य सांगता जोडू आमी 2 फावटी हांवें ट्राय केलें. एक नायट घर केलें एक घर बांदीचें म्हणून नायट घर करता आसतनाय तातूंत कर्ज काण मेळचो एक सड्ड म्हळ्यार उरल्यार म्हळ्यार 1.5 लाख 2 लाख मात तातूंत 2 लाखान घर बांदूंक जायना जायना तो जाग्याक आतां 4 लाख ते 3 लाख म्हणटाना उन्नार उणें 3 लाख 3 सेंट्साचें घराय 9-10 लाख ताका जाय मागीर घर बांदूं म्हणटा आसतना ही पुरा जावची गजाल न्ही. आमी रीण काण तुका तें साधना लोन काण जाल्यार साधना अशें आतां विल्फीन म्हणलें एक म्हणलें नायट कर तुका हांव करता रे म्हूण कालें करता तोच देवादीन जाल्या उपरांत. पूण ताणें मस्त हेल्प केला हांव ना म्हणना खंडीत केला. अशेंच करता करता आसतना मागीर लास्टाक कोण म्हणजे मिवणो हांव आतां रावला म्हळ्यार ह्या मनशान ह्या मानेस्तान हर्बर्ट डिसोजा ताचें नांव आमच्या तुमच्या मंत्री साहेबांचे बसता फुरा कडेन वय वय मोगाचो इश्ट हें दिता काल्यार 9 दिता बैल्या गांवांक ताचेंच घर पॉलिटिशन म्हजें घर हांगा बड्याक केलां हांवें आतां धाकटें तें जागो ना म्हणल्या कारणा खातीर हांगासर या म्हूण तुमकां आमी आपयल्लें
कळ्ळें बरें जालें तेंय कालें जालें की म्हळ्यार खंय पावलो घराक पावल्या तुमी हांवें एक कालें मनशान चिंतलें की म्हळ्यार एक घर हाणें म्हज्या मेवण्यान म्हाका 16 सेंट्स जागो दिलो हांगात ह्या घरच्या म्हाका फाटल्यान सांख्या फांदा न्हंय देगेर जागो दिलो पूण ताणें एक कंडिशन घालें घर जागो दिता घर मात न्हिजे म्हणून ताज्या मतीन तें आसा म्हळ्यार कर्माक कोणी दिता घर तशें म्हज्या भयणीक म्हळ्यार ताज्या भयणीक म्हज्या मिसेसाक ताज्या नांवार दिलें तें हांवें वचून थोड्या मानेस्ता कडेन वचून रिक्वेस्ट केलें अशें गजाल सर अशें दिलां आनी म्हाका इल्लेशें भिरांत ना जागो आसा जाल्ल्यान घर उबें जायचें एक उबें जायचें देखून कोणा कडेन काली हेल्प करून काली करया म्हणून हांवें वचून रॉय कन्स्ट्रक्शन रॉय कस्टर्डा कडेन वचून रिक्वेस्ट केलें रॉय म्हणालो हांव बांदून दिता म्हणालो म्हळ्यार बांदता म्हळ्यार तशें हांवें चिंतलें चोडांच्या सहकारान जातलें म्हणून आतां घर स्टार्ट जालां खंडीत आजलो काम करता काय जाला म्हणून स्टार्ट जावनूच आसा थोड्यांनी म्हाका सहकार दिला तूं केलें म्हणजे म्हजें नशीब बेगीन जातलें म्हणून तुवें बरोबर खंडीत सर खंडीत तुमी केल्ल्या सेवेक तुमी केल्ल्या त्यागाक खंडीत जावन आज लोक सगळो आभारी आसा आतां म्हाका सांगा तुमचे दुखाचे घडीत तुमी केल्लें ट्रॅजेडी पुरो जालें खंयसर एक बरी कॉमेडी जाल्ली उडा सगळ्या म्हाका इल्ले लोकांक इल्ले वेगळ्या मुडावर या म्हणून खंयली एक बरी कॉमेडी आनी आतां तुमकां पळोवन कितलेय कलाकार आज उब जाल्यात कितलेय कलाकार उब जाल्यात डॉल्ला आमचो एक आदर्श डॉल्ला आमचो एक गुरू डॉल्ला आमचो एक तुमकां मानतात पुजा करतात काला म्हळ्यार तसली एक केले कॉमेडी जाल्ले न्ही कॉमेडी जावंक मस्त जालें आतां आमकां उडा सुणें उडा सुणें म्हळ्यार 60-70 फोटा भितर आतां कोणी शाश्वत मेमोरी उणें पूण आमी एक्ट करता आसतना एक फावटी न्ही मेमोरी म्हणटा उडा आसले तुमी तुमच्या आतां चल पेल्ला तो मेमोरी गायला चल पेल चल तातूंत फेलिक्स देवादीन जाल्या उपरांत मागीर चार्ली विशान नातल्या उपरांत आमकां एक्टींग करूंक जालना तरी गल्फांत हांव म्हाका घडी घडी म्हणटाले काले म्हणी कर ये सायब हांगा म्हणून मागीर हे दोगी जाण नान जाल्यार कालें करचें मागीर हांवें कालें गेलें हांवें एक मेमोरी म्हणून एक पंगड रचलो मेल्लू मॉरस रिच्चा मेमोरी म्हळ्यार उगडास तांकां मागीर धाडले सगळे हाका बैला गांवां कडेन ते बरो करनाले ते करून जाल्या उपरांत मागीर तें खालें जालें दुबयांत अशें जाली गजाल की तेंकां म्हळ्यार गल्फांत अशें सुरू जालें आमकां एकच फुडें तेगा जाणांक कापूर हाडूंक म्हण तेंय कश्टाचें जालें तांचेय तेगा जाणां बरें हाडूंक बरें कश्ट मारतात कोणी एकलो वा दोग आयल्यार बरें बरें आसलें म्हण तेंच्यान एकल्या बापांक आतां एकल्या सोडीचें पडटा न्ही आमच्या भितर गालडो जाल्ल्या बरें जालें म्हणजे गालडो जावं ना मेल्लू रिचाक जमा जायना आका जमा जायना ती आयडिया सुटली हांवें मागीर घालिल्लें कुळ्ळा म्हण एकलो आसलो आमच्यान गुत्ताय तुका बँकांत काम करता संजीत रॉड्रिगस तो ताका घेवन गेले आनी डॉल्ला कुळ्ळा म्हणून आमी तेंय कालें जालें तेंय कुवेटा गेले मागीर एपटी कुवेटा घेता आसतना थिंग तो पाद्रा बाबडो तो हांगा तो गे इटेलियन्स ताणें शर्मा ताच्या एनावन्स करतना म्हळें आज टुडे डॉला अँड कॉला येतात डॉला आनी कुळ्ळा डॉला अँड कॉला येतात अशें अशें म्हणून आनी हें केलें कळ्ळें ताज्या उपरांत घालें जालें डॉल्ला आनी कुळ्ळा जाल्या उपरांत ते मस्त कडेन गेले आमी बॅरन गेले मागीर उपरांत गेले ताज्या उपरांत ताका जाय जाल्ले जोक्स बरो जाले आनी खंयचे ताका जायचें न्ही ताका सूट जायचें न्ही मागीर लास्टाक दुसरें कांय करूंक जाणा तेंचेच नाका MC लेस्ली रेगो लेस्ली सांगलें हांवें तुका आनी हांव मजा घेता आनी ताज्या उपरांत हांवें पिचारान तूं परत हांव आनी तो दोगूच जाण आमी आतां करता ताका नांव दिजें न्ही कळ्ळें काल नांव दिलें तुका नांव दितना हांवें वचून सीजे साहेब आमचो आतां देवा दिन जाला बिरमोट ताका खंयचेय जाल्यार म्हाका थोडे संगती खातीर तो म्हाका प्रेरण थंय म्हाका थोडे संगती खातीर म्हाका हेल्प करतालो ताणें म्हळ्यार घालें करता तुका रेडो म्हूण नांव दवरूं म्हणून हाले रेडो म्हळ्यार रे म्हळ्यार रेको डो म्हळ्यार डॉल्ला दोग रेडे
माफ करले असली राडो बुडले ते जाऊ ताणे दवर मग सांगले पण आम्ही ते सांगू ना काय राडो बुड करतात तुम्ही सांगोला सांगू ना बुडात मी आज सगळं संसारा घडलं ते बुडा त्याचे तुका जोक सांग नाही सर ते आता लसली नी मिडे येता म्हणा बट एक हाजा उडास काडटा आमच्या सिजेसाक कित्याक म्हळ्यार मरण पावच्या 2 दिसां आदीं हांवें तांचे कडेन अर्दो घंटो उलयलो हांव उलयलो आनी तांचे बेसांव खेताळे म्हणजे तें आसा आनी तांच्या मरणाक एकदम हांव नातलो गांवान म्हाका येवंक जावना पूण तांचे तले एक क्रांतिकारी तांचे तले एक गूण चिंतपाचे आनी तांचे वेगळेंच चिंतप आज आमच्या सांगात ना म्हणलें एक दौर्भाग्य आमचें सर निजायकी तांचो तुमी उडास काडलो खंडीत जावन उडास काडटा तांकां जावं दी आमचो सुनील जावं दी दोगी जण एक नवार्दीक एक्टर्स आनी नवार्दीक आमच्या समाजा खातीर तांणी दोगांयनी वर्तें दिलां खंडीत सिजसाची ही गजाल म्हळ्यार आमी थंय सोदतो केदां तेय वचून थंय उलोवन हांसून खेळून आसचे तो एकलो म्हाका सगळी गजाल सांगतालो आसचोण म्हळ्यार भिरांकूळ आसतालो लास्टाक म्हाका ही घडये 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 मूत सुटची पीड स्टार्ट जाली कळ्ळें हांवें हाजे लेगीत सांगलें टॉयलेटाक सिजस वय वचून तुका गेले घडये घडये मूत म्हणालो हांवें म्हळें काल करचे साहेब अशें अशें घडये घडये आतां पळय ताका हें करनाका सड ताका वेगळी टेस्ट कर ते सडल्यार मागीर कॅन्सरा पडटा म्हणालो आनी ह्या मानेस्ताक ही जाल्या तरी ताजें बंद करन म्हाका हो बुधबळ दिता एडवायस दिता तूं वचून ताका तेरे मेळू म्हणून ताणें दामोन धरला पळया म्हाका एक हांव चिंता कली गजाल आनी 22 सेकंडाक 20 कितल्याक तूं सरला 12 तारखेर म्हाका एकल्याचे फोन आयले तुमकां फोन केला गे म्हणून म्हाका उडास ना वालेन्सिया म्हणलें नांव कशें आयलें ही बांदल्या उपरांत वालेन्सिया म्हणलें नांव आयलें न्ही ताचें पयलें कळ्ळें नांव म्हणून म्हाका तें म्हणजे इश्टान विचारलें म्हाकाय गुर्तू ना साहेब हांव जल्मालो उपरांत वालेन्सिया म्हणटा ताका म्हळें ती कोणा कडेन आसा जाल्यार म्हाका सोदून काड दिता गे नांव जायत म्हळें हांवें सुमार जाणां कडेन विचारलें वालेन्सिया कडचे कोणाची गुर्तू ना डॉल्फी सायडरा कडेन विचारलें तोय म्हणालो हांवें जल्मतानंतर ते वालेन्सिया येतालें लास्टाक हाजे कडेन विचारलें कोणा कडेन सिजस तो पळय तो ताकोडो मनीस ताका तितून ताका गुत्त आसलें सायब तो म्हणालो ताका सायबारा पालके म्हणटात म्हणालो म्हळ्यार मापळ्यांचे हेंगे काय पालके म्हळ्यार हेंगे सिमिस्त्र ओके ते आतांचे गोरी गुड्डे सिमिस्त्रा म्हळ्यार ते पयले मापळ्यांचे पळय हें जावन आले कितें आनी म्हाका सांगलें सायबारा पालके म्हण आनी थोडी सांगतो बरा म्हज्या जोक्साक थोडी टायट केला थोडे हॅडिक्स म्हाका ताणी दिवची आहली त्या सिजसान खंडीत म्हळ्यार ताणी ते 12 आंकडे उडोवन हांगासर आयिल्ले ते कित्याक म्हळ्यार ताकोडे 12 आंकडे म्हळ्यार एक महान गांव ताकोडे आनी त्या गांवांत ताणो सबार कवी सबार बरोवपी आनी ताका त्या गांवाक एक नांव दिल्लें आसा ताणी संवसार भर आज ताकोडे म्हणल्यार कळना सर आज तुमच्या फाटल्या जिणेवेशांत तुमी काडले कश्ट तुमी केल्लो त्याग सकळ लोकां मुखार दवरले आजकाल खंडा पडटाय तेणे येणे पळोवंक गेल्यार खंय गेल्यार डॉल्ला स्पेशल म्हणून काल खेटर सुरू केला तुमी काल म्हाका बरें डावट म्हाका खंय पयलें तुमचे काल बुती बरें दिताले तुमी घरा घरांनी बाबीत करताले आजकाल काल आसलें पयलें केटरिंगाचें म्हणून तशें आसलें पूण काल एक म्हणून हांव ऑफिसा बरें दितालो जेवण दनपारां मात्र मागीर तें सोडलें हांवें कित्याक म्हळ्यार ताकाय वेकल जायचे ताकाय जण जाय घरांत कितलें पळयलें काम आनी दोगांतून एक कोण आसा दुसरी जण दोन काम करूंक जाय आमचें ना ओके अशें जालें मागीर लास्टाक कोरोनाच्या वेळार दोगांय भुरग्यांक काम ना जालें हें रिटायर्ड जालें आतां काल करचें फटाक जायचें न्ही म्हाका इल्लेशें आयडिया करता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मिसेसाक ती स्त्री शक्तींत आसलें धर्मस्थळाच्या हेगडेच्या अंतू सो ताका तांतू थोडे पिठाचे अनुभव ताका मसाल्याचें हें बरें करतालें ताका तशें ताचे पयलें बरें खंय खंय आल्यार ते तांच्या हाका येतालें तें सेला गाडी बरें येतालें आमी मागीर घरा काले मास घे वा आनी काले घे ते आमी रांदून आमी कोणाक जाय जाल्यार आमी दिताले दिवंक सुरू केलें ओके ओके ताजे उपरांत म्हजो पूत म्हणालो मम्मी पिठाची आयडिया हाडे आमी मसाला पावडर केल्यार कशें आयडिया जाली ओके मग जालें मागीर इलेक्ट्रीक काडलें तें काडलें हें काडलें आनी इल्लोसो पावडर हाडलें मिशीन हाडलें ताका जाय जाल्लें साहित्य भर हाडलें आनी केलें ताका नांव दिजें न्ही डॉल्ला स्पायसीस एंड मोर वा म्हणलें एक हें हाडलें नांव दिलें तुमी नांव दिलें डॉल्ला स्पायसीस एंड मोर आनी एक कालें म्हळ्यार ते डॉल्ला स्पायसीस एंड मोर म्हणटाना इंग्लीश समजता न्ही
कले उलयतना सांगतना डॉल्ला मसाला अशें उलया म्हणून ओके कळ्ळें त्या वेळार तुमकां दाखयता हांव पळय आले म्हाका भितर रिकतना सर हांवें एक बोर्ड पळयलो तुमचो द रियल टेस्ट ऑलवेज द बेस्ट म्हणून सांगतो डॉल्लास हांव आमच्या विक्षकांक करेक्ट दाखयता पळया सुमा पळया इतले नमुन्याचे पिठे इतले पिठे आसा तर हांव एक मिनट आंत फिश फ्राय बापात बिर्याणी फिश आले पुली मुंची चिकन कबाब चिल्ली गरम मसाला हें कोणाक होतो आमकां येतो हांव पिठाचो वयवटना मागीर कोरिएंडर खंय चिकन पुर्ता पुली मुंची आनी केले एंडू इंदुबुडी इंदा पिठे तितले इतले गोत्ताले अमेरिका पोवतो इंद पिठो मात्र आमी घरा करचो न्ही इंद पिठो मात्र आमी बंटोळतो नाडचो ओके नाडचो जिरा पिठो सुक्का पिठो सांबार पिठो पुरो आसा आतां इतले पिठो हांवें आतां तुमकां एडवर्टायज केले सर म्हाका काय हाडून आयला तुमी म्हाका काय हाडूं ना म्हणजे तेगे हांव हे काले प्लास्टीक दिसला म्हाका म्हणून इंद म्हणे मागी काला पळय तूं दीस तुमचे म्हाका अर्जंट दिसना सर हे वेजिटेबल मसाला व्हेरी गुड दर्या ओके आनी सांबार मागीर हें कालें चिल्ली ही तुमची चिल्ली मागीर हें डॉल्लाचें चिकन कबाब डॉल्लाचें आनी हें कालें ओके हे फिश हे वेलेंटीन बायाचें धरा हें तुमकां गिफ्ट व्हरता येता मात हांव व्हरता हें घालें स्वीट लेमन पिकल वाव सुपर इधर हें बॅग तुमकां धरा न्ही इतलें तरी आनी आसा की ते पुरो दिल्यार मागीर इतलें डॉल्लान बरा स्पेशल आयटम केला हें तुका हें पूर पयशे दिवचे म्हणून ना ना हें तुका हांवें दिवचें कित्याक म्हळ्यार आतां टीव्हीर सांगून मागीर दिनसर रावल्यार पुरान दितालो तुका पुरो दिल्यार मागीर हांवें मागीर गळपास काडके नाका आतां डॉल्ला एक जावं दी कालेज जावं दी सत्त सांगता हें पुरो व्हरता बटाचे पयशे दिता कित्याक म्हळ्यार पुंक्याक आमी केदाळे आशिल्ले व्यक्तीनी कित्याक म्हळ्यार तुमी कच्च्या सत्त घे पुंक्या म्हणटा तेका पडटा कित्याक म्हळ्यार तुमी केल्ल्या साधनाक तुमी केल्ल्या वावराक खंडे जावन आमचो लोक तुमकां सपोर्ट करतलो खंडे सपोर्ट करतलो एक सांगू ना आतां काले घरचे म्हळ्यार हांवें आयतारा सगळ्या इगर्जे घेता उडपी आनी मँगलोर 3 आयतारा काल्याक ते आयतारा ओके कळ्ळें आतां नेक्स्ट आयतारा बेळा ताज्या वयल्या आयतारा मंड्रंपरा मंड्रंपरे जागो केरळा ताज्या उपरांत उक्की नटका ताज्या उपरांत कासरगोड इतलें ताज्या उपरांत हांगा बंटोळ थोडे गजण जाल्यात मुडबिद्रे जाला थोडे केरळ सायडीन तुमकां मल्याळम येता की मल्याळम येज्यो म्हणना ते क्रिस्तांवची कोंकणी येता तांकां ओके आमकां जाय कोंकणी कळ्ळें तशें तेंय वचून आमी येता आयतार येता एकदम 22 इगर्ज्यो जाल्यो येदोळू आनी पाद्राबाचे फूल सपोर्ट एक पिल्लराचे पयशे रेडी केले हय न्ही तशें म्हणून न्ही आमकां जेविना सारकें आमकां जेविना इल्लेशें कॉमेडी तुमच्या हें म्हाका गोत्तू ना पांय वडटा न्ही हांव तुजे पांय वडचे न्ही म्हाका खंय गेल्यार तुमी सोडून सोडना करता तुका हांवें पांय वडचे म्हणजे सकडेन वडना कोण खुशाल येयात कोणाक राग येना तांकां करचें आतां हांव तुका 3 गाजांचो फट्टींग म्हणटा तुका राग आयला न्ही भितर येता बायलां सांगून आवडला ते खाल्या करूं जाता सर आतां आवडना तुमी खाल्या म्हणल्यार तुमचे खूब अभिमानी तुमचो एक मोगाचो व्यक्ती हांव केदाळय म्हाका पाटी दिल्ले व्यक्ती तुमी आज ह्या कार्यान निमाणे सारता तुमचे असले बरे वेलेंटीन बॅगां येताना बरी कॉफी आनी पुरो दिली येताना गेले सूर्य म्हणले सूर्य आमी सूर पियेना पूण व्हड ना आसूं दी निमाणे म्हाका सांगा आमच्या लोकांक इतलो मोगाळ लोक आसा तुमकां खंडीत जावन जबरदस्त मोग दितलो खंडीत जावन काय न्ही खाली तुमच्या पिठ्यांत घर बांदपाक जावं दी रॉय कॅस्टलो जाल्यार मुखार आयल्यात बरे मनीस खंडीत जावन हांव तुमकां बरें आशेता तुमचे घरी बऱ्यान जावन दी तुमची पिठोय बरो सेल जावन दी आनी आमच्या चॅनलाक दिव्यावाणी लायव्ह चॅनल जितलो लोक पळयता काल सांगून तुमी आशेतात बरें कर आमच्या लोकांकीय दोन तुमच्या मोगाची उलवणें दिया सर आनी तुमचे सुबीत मिशो कोले आसो म्हाका जाणो सौर विक्षकाक म्हजो प्रणाम हांवें एक
मुखारी म्हाका बरें लाभात म्हणलें एका आशेन एक ल्हानसो एक धंदो एक व्यापार हांवें प्रारंभ केला. तें जावन आसा सगळ्या टायपाचे मसाला पावडर. आतां लगभग आयतार हांव इगजी येता. सडावात खंयच्याय अंगडी हांवें दवरूं ना. कारण कितें म्हळ्यार एकच फावटी अंगडी दवरूंकय तांकां कश्टात. कित्याक म्हळ्यार तांकां उरल्यांचे पिठे आहात तें तांकां तें कॅन्सल करूंक जायना एकच फावटी. तांणी तांकां कांय अन्याय करूं ना. तशें जाल्ल्यान तें एकच फावटी जायना. हांवें म्हज्या आयडिया सांगचें कित्याक कोण विचारता तुजो पिठो हांव सेल करता म्हळ्यार तुमी म्हाका फोन करा, सांगा, हांव व्हरून पिठो व्हर तुमकां दिता, मागीर तें आमकां करें. पूण हांव आयतारा इगेजी घेता म्हणले खंडीत सौर विगारांचो येदोळ जाल्ल्या 22 विगारांचो हांव मनोपूर्वक उपकार बावडटा. तांणी एनावन्स करता आनी म्हाका एक जागो दिता. आनी ते म्हळ्यार मिसाच्या वेळार 2 मिसां आसतात, थोडी 3 मिसां, थोडी 1 मीस. ते मीस सिलेक्शन हांवें पाटयेचें हें आयतारा म्हजें आतां म्हजें काम तशें जावन आसा. आनी बरें म्हज्या मती संतोश आसा. मस्त लोकांनी तांच्या त्या फिरगेजीच्यांनी हो पिठो काण घेतात आनी बरो आसा म्हणून हें केलां. दया करून हाज्या विशयान तुमी सर काण घेया आनी म्हाका आदार दिया म्हूण सांगता. आनी तुमचें सगळ्यांचें बरें जावं म्हूण सांगून म्हजीं 2 उतरां करता. देव बरें करूं. मानेस डोल्ला, तुमचें जाल्लो दीस जालो, पुरा मसालोय भायर पडलो, तुमची उतरांय भायर पडलीं, खंडीत जावन आमच्या लोकांनी आयकली. तुमचें साधन, तुमी केल्लो त्याग, तुमी दिल्लो मोग सक्कड कोंकणी लोक, हांव मात्र न्ही, आमचो हांगासर विनोद गंगोळी आसा पळयलें तुमी, आनी तांचे 2 जाण अनुपम आनी अविनाश आसा, 2 जाण पूत, हांव ही आसा आनी तुमचे खूब अभिमानी. आनी तुमच्यात आज तुमच्या व्हंकलेच्या घरा आयला आज बरें घर अब्बुकी सांगा हांव आयिल्लो म्हणून, आमी आयिल्ल्या म्हणून. बट ह्या कार्याक तुमी भाग घेतला आनी तुमची बोगणां आमच्या लोकां मुखार तुमी दवरल्यात. खंडीत जावन सर देव तुमकां दाराळ बेसावन भरून दी, तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आनी तुमच्या भुरग्यांक बरें यशस्वी देव फाव करून दी. ह्या कार्याक तुमी आयिल्ल्या खातीर आनी तुमची बोगणां आमच्या लोकां मुखार उसारल्या खातीर खंडीत जावन तुमकां म्हणटा हांव देव बरें करूं. विनोद गंगोळीक आनी तांच्या दोगांय सुपुत्रांक म्हजे काळजांतावन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी चोर मानेस्ताक तशेंच तुकाय जूर. तुमी अपुर्बायेन म्हाका हांगासर येवन एक थोडी सावळां बरोबर घालून हांसून आनी तितलेंच न्ही आसता ह्या घराक म्हाका म्हळ्यार म्हजें घर तें म्हजी ल्हान घर सामार जागोच सोडा त्या देखून हांवें म्हळें हांगा येवन आमी करया. जागो सोडा उण्या तेंय उण्या हांगा आयलो सोडा देखून हांगाच येवन करया अशें म्हळें. आनी ती आज नात, ती केरळा गेल्यात तांच्या संबंदा भितर एक. त्या देखून हो जागो दिल्ल्या हरभटाक म्हज्या मेवण्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खंडीत साहेब देव बरें करूं, तुमकां मस्त देव बरें करूं. मोगाची पेक्षा करूं मनेस डोल्ला मंगळूर तांकां वेगळ्या नांवान आमी आपयता जाल्यारय तांचे बोगणां, तांचे उमाळे, तांणी दूख गिळ्ळां, आमकां हसयलां, आमकां थोडे फावटी सेंटिमेंटल बोगणांनी वेगळ्या कडेन व्हेलां. पूण आज तांचें संदर्शन करचें भाग म्हज्या आनी आमच्या टिमाचें सगळें आमच्या लायव्ह चॅनलाचें दिव्यावाणी लायव्ह चॅनलाचें हें विक्षण केलें तुमकां सगळ्यांक म्हणटा देव बरें करूं. आमचे फुल्या पाकली तांकां दिव्या, बरें मौन तांचें तें दिव्या आनी हेंच आमचे समाज उदरगते पावतली म्हणून आशेवन हें कार्य विक्षण केलें तुमकां सगळ्यांक म्हणटा काळजांतावन देव बरें करूं.